कलंगूटच्यान काँग्रेसीच्या टिकेटीर लढिल्ले उमेदवार मायकल लोबो भाजपाचे ज्येष्ठ अधिकारी संपर्कात आसा म्हणपाची खबर न्हयकारली। ही अफवा आसा, अशा अफवांचेर विश्वास दवरूं नाकात म्हूण तांणी सांगला। 10 मार्चाक 3 मेरेन निकाल लागतलो आनी 5 मेरेन सरकार स्थापीत करपाचो दावो मायकल लोबोन केला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। And I want to tell all the Goans that ह्या पावटी जे काँग्रेसान उमेदवार दिल्ले आनी आमदार जावन येतले ते कोणूच फुटचे ना। आमी स्थिर गव्हर्नमेंट दितले। वी विल गिव अ गुड गव्हर्नमेंट। By 3 o'clock I think the results will be out. By 5 o'clock we will stake claim to form the next government. Congress party will stake claim to form the next government by 5 o'clock, 5 to 6. So the result 3 बसून भायर सरलो, 3 3:30 सगळ्यांक सर्टिफिकेटी मेळल्यो, CLP मीटिंग जातली आनी आमी लीडर आमचो डिसाइड करतले आनी आमी सोमतो स्टेक क्लेम करतले। ऑपोजिशन जे आज रुलिंगान आहा ते ऑपोजिशनान वचपाचे आहा, तेणी चिंता घेवची न्हू। तेणी सांगला गोंयकारांक भिवपाची गरज ना म्हणून। तेंकां आयज भिवपाची गरज आसा, पूण तेणी अशें चिंतचें न्हू की आमी अशेंच फुट्टले म्हणून। कोण फुटपाचे ना, हे सायडीन सगळे स्ट्रॉंग आहा आनी आमच्या संपर्कान सगळे दुसरे पार्टीचे लीडर ते कितल्योच वेगवेगळ्यो पार्टी आहा, जे कोण जिखतले ते आमच्या संपर्कान ऑलरेडी आहा आनी तेणी आमकां विश्वासान सांगला की आमकां ते सायडीन सरकार करपाचो ना म्हणून। ते कितें तरी एक कोणाची नांवां घेतात, ते कुमको मनीस बरो आहा मुख्यमंत्री जावपाक, म्हणजे तेंच्या लिडराक सायडीक दवरल्यार दुसऱ्या लिडरांची नांवां घेतात ते, म्हणजे तेंचे भितर धुमसाण घालपाचे प्रयत्न चालू आहा। कित्याक हेंच्यांनी हेंचो आख्खो पक्ष काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो। भारतीय जनता पार्टीन हेंचो पक्ष काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी हांव एक गॅरंटी दिता की हेंकां कोणूच लागीं रावचे ना। एक इंडिपेंडंट बसून लागीं रावचे ना। खंयची पॉलिटिकल पार्टी जर तर सीट्स घेवन येयली जाल्यार ती लागीं रावची ना। टू बी व्हेरी स्पेसिफीक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जी MGP पार्टी आहा ती हेंकां कशीच लागीं रावची ना।